आदर आनी बरेसुन हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हगे संस्कार मरी सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात कोण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा सर वस्तूंच्या रसनारा आनी दणिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटाम पोसलेल्या भगवंत जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम जोडूंक पावय. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्यांच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वे वयलीं सर्व बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक जिवाचो स्वास असलेल्या सर्व प्राण्यांक सर्व जिनसांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ येयली वो सोवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीं घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतस 7व्या दिसा ताणें विशो घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातस त्या दिसा ताणें विशो घेतिल्लो. देवाचें उतर हें. आमच्या
पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदी पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदी सासना थावन सासना पर्यंत तूं सामसो दे आमच्या हातांत सुवात सुफल कर. मनशानो धुळीक पाटी वचा अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत मातयेक पाटी धाडता. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वाराच्या एका पारा सारकी आमच्या हातांत सुवात सुफल कर. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकराची तुका सुरसुरे दिसूं. आमच्या हातांत सुवात सुफल कर. आमच्या हातांत सुवात सुफल कर. Hallelujah, 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 hallelujah. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देवदूत. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळू जेसू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनोगोगांत ताणें दिली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणालो, खंय तावन हाका ही जानवाई आनी आसार्या करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय. मरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय. आनी जाकोबू जुजे सिमांव आनी जूद हाचे भाऊ न्हय. हाचे भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेसून तांकां सांगलें, प्रभाद्याक खंय जाल्यारी सन्मान सुकाना आपल्या माय गांवांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड आसार्यां केली नात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावा आनी भयणी
आज आम्ही सांजुजे कामेली या वावरेड्यांचो दीस आचारसिताना आमी कामाचें महत्व आमच्या जिवनांत आनी तशेंच कशें काम आमकां शांतीपणाक व्हरून पावयता ह्या विशीं थोडो नियाळ आमी करया. एब्राहम लिंकन अमेरिकाचो भोव प्रख्यात प्रेसिडेंट, तो 16वो प्रेसिडेंट जावन आसलो. मार्च 4 तारीखेर 1860 इसवेंत तो अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जालो आनी पयलें पार्लिमेंट ताणें आपयलें. आनी तो एका तसो बाब एक शू मेकर जावन आसलो, मोचे शिंवतलो. आनी त्या पार्लिमेंटांत आशिल्ले मस्तू ग्रेस्त मनीस, सबार ग्रेस्त मनीस, वो दुबळ्या कुटुंबांतलो जाल्यारय वो प्रेसिडेंट जाल्लो. आनी तेन्ना पार्लिमेंट चलता आसतना एकल्यान हात उबारलो आनी म्हळें एब्राहम लिंकनाक इन्सल्ट करच्याक, एब्राहम तुज्या बाबान मस्तू तेंपा आदीं म्हाका म्हजे शू शिंवल्ले, मोचे शिंवल्ले आनी ते मोचे पाड जाल्यात, हांव कितें करूं? म्हळ्यार वो मोच्यागाराचो पूत म्हणून सगळ्यांक सांगून ताका इन्सल्ट करच्याक ताणें हें सांगलें. तक्षणच एब्राहम लिंकन उबे रावलो. म्हज्या भावा, म्हजो बाब मोचे शिंवचो जावन आसलो, म्हाका हातूंत हेम्मे आसा, कित्याक सगळ्यां परास बऱ्या तरान म्हजो बाब मोचे शिंवतलो आनी ताणें शिंवल्ले मोचे केदिंगस पाड जावंक ना. जर तर तुजे मोचे पाड जाल्यार खंडी जावन म्हजेच सिनाड. म्हज्या बाबान म्हाका बरें मोचे शिंवोंक शिकयलां आनी तुजे मोचे हांव रिपेरी करून दितां. म्हणटच तो थंड जालो आनी सगळे थंड जाले. आपूण मोचे शिंवच्या एका बापायचो पूत म्हणून तो वळखून घेतलो आनी तातूंत ताका हेम्मे या गर्व आसलें. मोगाचे न्हू, आज सांजुजे कामेली आमचो पात्रोण, आमच्या देशीचो पात्रोण, सगळ्या पवित्र सभेचो पात्रोण, होय एक कामेली जावन आसलो. काम या वावर खंयचेंय जावं दितें तें आमचें गण आनी महत्व उखलून तें धरता. देखून कामाचें महत्व या गण आमकां आज आमी शिकोवंक जाय. बायबलान आमी पळयल्यार आयचे पयलें वासाबूस आमकां सांगता देव एक कामेली जावन आसलो. पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथांत देवान 6 दीस काम केलें आनी 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. इतलें मात्र न्हय, सुरवेर उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 15वी ओळ, आदांक आनी येवेकी देव काम करूंक शिकयता. ही ओळ आमकां सांगता सर्वेस्परान मनशाक येदेण्याच्या बागेंत ताका दवरलो आनी वसोंक आनी सांबाळूंक ताका नेमियारलो. तें बरें कर सांबाळूंक ताका नेमियारलो. पूण केन्ना मनशान पाताक आदारलें तेन्ना काम एक वजें जावं पावलें. देखूनच आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 17वें 19 ओळ, देव आदांक सांगता सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टां वावंटींत भुंय वसोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. तुज्या कापलाचो घाम पिळन तूं तुजें पोट भरतलोय म्हणून ताका तो सांगता. पूण सांजुजेक काम एक वजें जावंक ना. आदांक पातका उपरांत एक वजें जाल्लें बरी, सांजुजेक एक वजें जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताका सबारांनी वो जेजूक सांजुजेचो सुतेऱ्याचो पूत म्हूण सांगलें. आयच्या वाचपान तुमी आयकलें, मातेवाच्या
आईच्या वांजेलांत 13वो अध्याय 55 ओळ वो थंय हे शब्द उपयोगशिला तेक्तोन म्हळ्यार सुतेऱ्याचो पूत वो सुतेऱ्याचो पूत न्हय म्हणून जेजूक इन्सल्ट करूंक तांणी पळयलें पूण जेजू गौरवान तो सांगूंक लागलो हांव जावन आसा खंडी जावन सुतेऱ्याचो पूत हातूंतल्यान म्हाका गण आसा म्हाका हेम्मे आसा म्हज्या बाबान म्हळ्यार सांजुजेन बऱ्या तरान ताचें सुतेऱ्याचें काम ताणें केलां आनी बऱ्या तरान ताणें केल्लें आनी हेंच जेजूय शिकलो जेजू आपलें मिसांव आराम करच्या पयलें लागीं 30 वर्सां ताणें सुतेऱ्याचें काम केलां खंडीत जावन देखून तातूंत ताका हेम्मे आशिल्लें गर्व आशिल्लें कशें सांजुजेन सुतेऱ्याचें काम करून जेजूक आनी मुरयेक पोसलें तशेंच ताच्या ल्हानपणायेर सांजुजे अंतरता आसतना जेजूनी ह्या सुतेऱ्याचें काम केलें आनी मुरयेक आपल्या आवयक ताणें पोसलें देखून खंयचेंय काम जावं दी ते खंयच्या दृश्टिकोणांत आमी देखता तें आमकां मुख्य ल्हान काम जावं दी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमी करी जाय एक घडी तशें आसा थोडे जण एक बांदतले मेस्त जावन आशिल्ले ते फातर बांदतले तेन्ना एकल्यान वचून विचारलें एकल्या लागीं कितें करताय सायबा ताका राग आयलो तक्षणा तुजें कर्म तुका दिसना गी हांव फातर बांदता म्हणालो रागान ताका भोश पुरो जाल्ल्या म्हूण दिसता दुसऱ्या कडसून गेलो तूं कितें करताय तो शांत स्वभावान म्हजें काम केल्यार मात्र म्हज्या कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रास येता देखून हांव हें काम करता आनी म्हज्या कुटुंबा पोसता म्हणालो तिसऱ्या सर्सीन तो गेलो तूं कितें करताय सायबा तो व्हडा हेम्म्यान आनी गौरवान म्हणालो हांव हें कथेद्रल बांदतां हांव देवाचें मंदीर बांदतां म्हणून हेम्म्यान तो सांगूंक लागलो आनी तें कथेद्रल ते बांदतले पळया एकच काम पूण दृश्टिकोण दुसरे आमचे थंय आमी काम करतना कसलें दृश्टिकोण आमचे थंय आसा तें मुख्य जावन आसा आनी असलेंच दृश्टिकोण सांजुजे ते आशिल्ले देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान ताणें आपलें काम संतोशान ताणें केलें आनी ताच्या कुटुंबाक ताणें पोसलें आनी देवान ताका दिल्लें मिसांव ताणें जारी केलें मुंदरण बायबलाक आमी येता आसतना सांत पावलो कामा विशयेंत कितें सांगता सांत पावलो धर्मदूताच्या कृत्यांत 18वो अध्याय 1 ते 3 वळी तो एक्विला आनी प्रिसिल्ला हांचे सांगता तो तंबू करच्या कामांत मग्न जावन आसलो आनी तेंत मात्र न्हय ह्या पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थो अध्याय 12वी ओळ ताच्याच हातान ताणें काम केलें आनी ताचें पोट भरलें म्हणटा पवित्र पुस्तक ताच्याच हातान ताणें काम केलें दुसऱ्यांचें तो होंदोण ना इतलें मात्र न्हय परतून तेसलोनिकारा बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3रो अध्याय 10वी ओळ तो सांगता तुमचे मोदें कोणी काम करूंक आयकना तर ताणें उपाशी रावचें बरें म्हळ्यार जो कोण द वन हू शॅल नॉट वर्क शॅल नॉट ईट कोण पळय काम करना ताणें जेवंक नजो ताचें जेवंक ताका हक्क ना आमी आळसायेन रावचें न्हय बगार आमी काम करी जाय देखून एक सांगणी आसा द वर्क इज वर्शीप आमचें कामूच आमकां देवाक बलिदान जावन ह्या शांतीपणान आमी भेटोवयेत देखून मदर तेरेजा कलकत्ताची मदर तेरेजा सांगता की खंयचेंय काम जावं दी आमी मोगान तें करी जाय जावं पुरो घरा आसतना आमची बायल मनशां जावं दी दर्न पुसचें या रांदा करचें या ऑफिसाचें काम कसलेंय काम जावं दी केन्ना आमी त्या कामांत मोग घालता वेन वी पूट लाव तेन्ना तें शांतीपणाक आमकां पावयता त्या कामांत आमी मोग घाली जाय त्या मोगान आमी करी जाय खंयचेंय काम जावं दी ल्हान या व्हड
ऑफिसाचें जावं दी घरचें काम जावं दी या कृशेचें काम जावं दी केन्ना आमी मोगान करता तेन्ना तें शांतीपणाक आमकां पावयता आनी हेंच पापा फ्रांसीस गौदेते एक्झुल्ताते विश्वपत्रांत आमकां तो सांगता की केन्ना आमी त्या कामांत मोग घालता तेन्ना आमी शांतीपण जोडयेत म्हूण धरून तिसऱ्या हंतान आमी येता आसतना पाप साहेब कामा विशयंत ह्या पोय सभा कामा विशयंत कितें सांगता पयल्या सुवातेर पापा पियूस 12व्यान आईचें फेस्त ताणें घडयलें 1950 आनी 5 इसवेंत ताणें मेच्या फर्स्ट पयलो दीस कामगारांचो दीस म्हणून कम्युनिस्ट आचार सिताले आनी त्या दिसा सांजुजे कामेल्याचें फेस्त ताणें दवरून कामेल्यांचो दीस पवित्र सभेन आचारसी जाय म्हणून ताणें उलो दिलो देखून पापा पियूस 12व्यान हें फेस्त स्थापन केल्लें जावन आसा आनी इतलें मात्र न्ही जुआंव पावल दुसरो आमचो मोगाचो पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो आपल्या प्रख्यात विश्वपत्रान लबोरेम एक्सर्चन्स मनशाच्या कामा विशयेन शिकयता की काम मनशा खातीर आनी मनशा खातीर न्हय बगार मनीस काम मनशा खातीर आसचें आनी मनीस कामा खातीर आसचो न्हय म्हळ्यार हर एका मनशान काम करी जाय वी शूड नॉट बिकम वर्कोहॉलीक खाली काम करचे खातीर काम करचें न्हय बगा देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमी काम करी जाय आनी म्हूण धरून तो म्हणटा सर्व काम कृशीचें जावं दी फॅक्टरीचें जावं दी ऑफिसाचें जावं दी आस्पत्रेचें जावं दी आमकां देवाच्या सोडूनेच्या कामांत वांटेली करता इतलें मात्र न्हय आमच्या कुटुंबाक तें पोसता आनी सर्गींचे राज बांदच्यांत आमचो हात दिवंक आमकां उलो दिता आनी पापा फ्रांसीस पोरुसो अंतरल्लो पापा फ्रांसीस आपले आपोस्तोलीक पत्र पेत्रीस कॉर्दे बापायच्या काळजांत तो सांगता की आमी प्रामाणीक तरान आमचें काम करन आमचें कुटाम पोसचें मात्र न्हय बगार ह्या कामांत आवन आमी दैवीक कृपा जोडयेत तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज हे कामगारांचो दीस आमी आचारसितना कसलो संदेश आमकां आज पवित्र सभा दिता पयलो संदेश जावन आसा की खंयचेंय काम जावं ल्हान या व्हड कृशेचें या चाप्रासीचें या पियोनाचें या मॅनेजराचें या बँकांतलें या घरा आवयचें सर्व काम आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान केल्यार तें शांतीपणाक आमकां व्हरून पावयता हो पयलो संदेश दुसरो संदेश जावन आसा सांजुजे मौनपणाचो आनी तिरासनाचो गूण कामांत आमकां शिकयता ताणें काम केलें पूण आपूण काम केलें म्हणून व्हडल्यान आपूण सांजुजेक आनी जेजूक पोसता म्हणून व्हडल्यान ताणें सांगूंक ना आज मौनपण मायाक जालां सगळ्यांनी आपूण केल्लें धाकटें काम सगळ्यांनी मान वाजय म्हणून सगळ्यांनी आमी गाजोवचें आसा आज कसलेंय काम केलें ब्लड कॅम्प केलें या खंयय काम केलें तें पेपरांनी येजय 4 जाणांनी आमकां होगळसी जाय आमकां मान मेळा जाय आमकां जलो घाली जाय म्हणून आशेवचें चड आनी ह्या वखदां सांजुजे आमकां एक आदर्श जावन आसा कसलेंय काम कुपीत तरान देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान आमी करी जाय तेन्ना तें आमकां शांतीपणाक व्हरून पायता आनी तिसरो संदेश जावन आसा की कसलेंय काम आमी सतानितीन दयाळायेन आनी सोंसणीकायेन आमी करी जाय खंयय काम घरचें काम जावं दी व्हड काम जावं दी ल्हान काम जावं दी सोंसणीकाय आमचे ती आसूं दी दयाळाय हेरांक दयाळाय आमच्या कामांत आमी दाखया मोवाळाय दाखया हेरांक आमचो कुमकेचो हात दिया हेरांक आमी भाव आनी भयणी जाया आनी तेन्ना आमकां खंडी जावन शांतीपणाच्या पावंड्यार मुखार वचोंक सुलाभ जातलें देखून पापा सांगता शांतीपण ही गरजेन मात्र न्हय बगार तें सुताराच्या शॉपांत
किचनांत क्लासरुमांत मार्केटींतय मेळोवंक साध्य. कलेय काम बऱ्या तरेन आमी केल्यार तें आमकां सादीपणाक व्हरून पावयता. देखून सांत फ्रांसिसान सांगच्या प्रकार आमच्या हर एकल्यातय आमी सांज उजेक आमी सोदया. ताचे बरी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमचें काम आमी करया. आनी त्याच प्रकार आज वस्तू वावराडी तुमी सगळी कामेली एका तरेचे कामेली जावन आसात. आज बँकाचे वावराडी तांचो जुबले वाचार सितात, म्हळ्यार कामगाराचो जुबले वाचार सितात. तांचे सांगता आमी एक ना एक काम करता, आमचें काम आमी बऱ्या तरान करया. मोवळायेन मोगान सतानितीन हेरांक कुमो करून देवाच्या मोगान पेटोवन आमी करया. खंडी जावन आमचें काम आमकां देवाक आनी आमच्या पेल्याक चड आनी चड लागीं वरसोंक कुमो करतले मात्र न्हय, आमकां संतीपणाकी व्हरून पावयतले. Dayal moga Bapa Paki bokteri Ayaw yekeri Kani terpuntuka Wai nunutu kabito Ditang Mukar sasu asemu Pitang Svikar kesomya matang Wo tam citu cembesang Wo tam citu cembesang Wai nundo tu kabetu ditang Mukar sasu asemu pitang Svikar kesomya matang Wo tam citu cembesang Wo tam citu cembesang Angkadiria Zaitidini Zau anantuka Tiap piteliang Tinggal siteliang Seven bawa bunyica Ainung dotu kabeto Ditang Bukan sasu asemur pitang Svikar kesomya matang Wo tam citu cembesang Wo tam citu cembesang म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान नेहमी सर्वेस्परा तूं अपरिमीत काकुळतीची जर बागेवो जुजेची परब संभ्रमून आमच्या कश्टा वावरांचो फळ वो गोवा उंडो आनी दाकां वायन आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासून ओपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आयसुबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करून फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर्वतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. भगेवोन जुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करताव, तुका वाखणताव, तुजी कीर्ती परगडताव. या नितीवन मनशाक तुवें अवकार देवा माये सोपती केलोय आणि या विश्वासी आणि शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कसपरान सुसुनवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तेवा रावतले, हें म्हज्या उडासा करात. Bawar so good purgatoria. Sumya Jesu tujhe mara ami samarta tujhe puna jiwan ko ami purgata tuja inya Sumya Jesu ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो भक्तीपुणी उडास करतां आनी वो जिविताचो उंडो आनी सुरणीची काल तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. जेजूची कुडरगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी पिठ पावल आमच्या गवळी बापा
आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागाते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाची माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन दमनत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्ल्या प्रकार जेजून शिकयल्लें मागणें आमी भक्तीपणान मागया. आमचे बापा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता आमची वाटकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या अवदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पयस सभेच्या भोवताचे दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबय आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संवसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती. ह्या शळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सुम्या तुमचे भितरींचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताच्या गटायेन बगेवून सुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर समेस वावराडी हातकामाचें महत्व ओळखून आमच्या भाव भयणीच्या सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत बगेवून जुजे बराबर तुज्या वेंगेन सस्ती सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयकन बसा. देव बरो दीस दिव. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमकां कार्मेलीतांक वर्त्या संतोश असो दीस. कित्याक म्हळ्यार आमचे 13 जण कार्मेलीत भाव मडिकेरींत आसच्या कुशाल नगरांत तांची पयली आंगोन कर्ण आसात. तांकां शाबासकी पटयता आसतना तांकां सर्वांक तुमच्या मागण्यांक दवरूंक आमी विनंती करता. दुसऱ्यान मोगाचेनो, ह्या वर्सा आमकां कार्मेलीतांक 6 जण नवे दियोकोन फावो जाल्यात. फाल्यां 3:30 वरार ह्याच पुणशेतांत भोवमानादीक दोतोर फ्रांसीस सेरो शिवमोगाचे बिस्प आमच्या 6 जाणां दियोकोनांक म्हणजे प्रणय पिरेरा, दियोकोन प्रितेश क्रास्ता, दियोकोन स्टॅनी पिंटो आनी दियोकोन आवित पायस हांकां याजकी दिक्षा दितले. आनी दियोकोन जेस्विन ताका ह्याच म्हयन्याच्या 19 तारखेर मैसुरांत आनी तशेंच दियोकोन मोविन पिरेराक ह्याच म्हयन्याच्या 20 आनी 1 तारखेर उडपीच्या कटपाडींत याजकी दिक्षा लाभता. ह्या सर दियोकोनांक तुमच्या मागण्यांनी उगडास दवरा आनी तांच्या मिसावान थीर रावूंक सोमी तांकां कृपा दिवन दिवून मागया. मोगाचेनो, मिसाच्या सुरवेक प्रधान याजकान सांगलेले बरी, आज ऑल बँक्स क्रिश्चन एम्प्लॉईज एसोसिएशन हाचे सांदे सर्व सांगाता मेळोवन हे जुबलेवाचे वरस सर्व कामेल्या खातीर आचरण करतात. हे संघटन सुमार 2001व्या वर्सात सुरवात जावन 20 आनी 4 वर्सां संपतात आनी आतां जुबलेवाच्या वर्साक पांय तेंकून आसात. ह्या संघटनांतावन बँकांत काम करच्या कामेल्या पासत सबार बरी कामां हाती घेतली आसात. ते मात्र न्ही, अस्कत वा दुबळ्या विभागाच्या लोकांक तशेंच इस्कॉलांत शिकच्या भुरग्यांक विविध रितींनी कुमो केल्ली आसा. ह्या संघटनाक देवाची आशिर्वाद मागता आसतना ह्या एसोसिएशनाचो घडणार मानेस्त मार्सेल डिसोजा मोगान ताका मातशा मिलार म्हूण आपयतात आमचे मदें आसात. बाळूक जेजू पुणशेताच्या डिरेक्टराच्या नांवान तशेंच ह्या कॉवेंताच्या सुपेरियराच्या वडिलाच्या नांवान तुमकां बरें मागता आनी तुमच्या ह्या निस्वार्थी सेवेक आमी आभारी जावन आसा. मानेस्त मातशा मिलार तुमी मुखार येवन बाळूक जेजू पुणशेताच्या नांवी बाप डॉमिनीक वाजतावन फुलांचो तुरो स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. तुमचे 2 थाळयो दिवन तांकां प्रोत्साह करचो. आतां मानेस्त मार्सेल डिसोजा तावन 2 बोगणां. समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. हांगासर हजर आशिल्ल्या सर वावराड्यांक अंतरराष्ट्रीय कामेल्यांच्या दिसाचे शुभाशय पटयता. मोगाच्यानो 2001 इसवेच्या मार्च म्हयन्याच्या 6 तारखेर मिलेनियम मीट 2001
ह्या कार्यक्रमाद्वारे सार्वजनिक खासगी आणि सहकारी क्षेत्राच्या बँकांनी वावर करचे सर्व क्रिस्तांवां मदली सांगाता मेळून ऑल बँक्स क्रिश्चन एम्प्लॉयज एसोसिएशन मोटिव्यान ABCEA संघटन बांदून हाडचें काम आमी हातीन घेतिल्लें. 2001 इसवेच्या ऑगस्ट 22 तारखेर आमी हें संघटन उक्तावण केल्लें. ह्या वर्सा आमी जुबले वर्साच्या हुंबरार आसा. आमच्या संघटनाचो मुळावो उद्देश बँकान वावर करच्या सर्व क्रिस्तांव कामेल्यांक सांगात हाडचो. दुसरो एकामेकाच्या सहकारान हाताक हात दिवन वावरून क्रिस्तांव समुदायांतल्या गरजेवंतांच्या बरेपणाक वावरचें. तिसरो उद्देश आमकां बरें काम, बरो फुडार आनी गौरवाचें स्थानमान दिवन रुपीत केल्ल्या समाजाचें थोडेपणी ऋण फारीक करचें. अशें ऑल बँक्स क्रिश्चन एम्प्लॉयज एसोसिएशन मंगळूर ह्या बोंदेराकाल एकवटेल्या आमी सर संयांनी आमच्या समुदायाच्या बरेपणाक वावर केला, सेवा दिल्या आनी आमकां रुपीत केल्ल्या समाजाचें थोडेपणी ऋण फारीक करूंक प्रयत्न केला म्हूण ह्या संदर्भात तुमकां कळोवंक म्हाका व्हरतो संतोश आनी तृप्ती भोगता. मुखल्या वर्सांनी आमची सेवा समुदायाच्या गरजांक सदां आसतली. जुबले वर्स आचरण करच्या वक्ता आमी बरवसाची यात्रिका जावन आमच्या समुदायाच्या बरेपणाक सदां वावरतल्या म्हूण भासतिता. देव बरें. एक कळोवणी बँक कामेलियाक हांगासर आसल्यार मिसा उपरांत एक फोटो काडूंक पंगड फोटो काडूंक आसात आनी हांगासर मुखार येवन रावचें. देव बरें करूं. मोगाचनो फाल्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार वर्दीचो संभ्रम आशिल्ल्या निमती फाल्यां सांजेर आराधन आनी मीस आसचें ना. आज आमकां समेस्तांक थंड पिवान आनी उंड्याची वेवस्था करून दिल्या. IC डिसोजा पेरमनोर तुमी हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवन प्रधान याजकांत हांव मानाची वाद स्विकार करची म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. सर्व आमी दिंबी घालया आनी पापाच्या विनवणेक मागणें. देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या पवित्रत्म्या आमच्या वाट दाखयणार आनी बुजवंदरा राखून आनी मागून आजच्या ह्या वेळा उक्त्या काळजांनी आमी तुजेशी येता. बापा, तुवें सदांच तुजी पवित्र सभा राखल्या. तुज्याच काळजा सारकी गवळी तूं दिताय. कार्दिनालाच्या एकताराचेर जानवायचो आत्मो धाड. तांकां एका मनाचे आनी एका काळजाचे कर. अशें तांच्या मागण्यान भरलेले पारखेनेंत ते दायजीक जानवायेन वाट दाखयलेले जावं. सोम्या, तूं सगळ्यांची काळजां जाणाय. तांचे पैकी पेद्रूचो उत्तराधिकारी जावंक कोणाक विंचलाय म्हूण दाखय. नवो पापा मागण्याचो मनीस सताचो सेवाक बळो पूण धैर्यादीक आनी दयाळ आनी तुज्या मोगांत गूंड रोंबलोलो जावं. पवित्र सभेची आवय मरी तिचो राखणो आनी सांबाळना. सांजुजे आनी सान पेद्रू आनी पावलो हांचे विनवणेन ही विंचोवन पवित्र सभेंत नवो जीव आनी जीवसान हाडूं आनी संवसाराक नवो बरवोसो हाडूं. ही आमी मागता जिवाचो धनी आनी आमची बाचावी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाळका जेजूचें नवें. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावनचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावची येलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गूण कर दैवीक वैस म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागस बाळूक म्हणटा
चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. थोडो वेळ मौन रावन सर आमची मागणी बाळका जेजूक समर्पण दिवया. सर आमची काळजाचे उमाळे त्याच्या पांया देळा समर्पण दिवया. आंतरराष्ट्रीय कामेलाचो दीस आज आचरण करता आसतना एक ना एक रितीची कामां आमी करना आसात. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमच्या कुटुंबांत वावर करून दिसपडतो ग्रास चडच्या सर सांद्यांक ताका समर्पण दिवया. कुडीची मोतीची बरी भलायकी दिवन हातपायाक सूख दिवन मोतीक शांती समाधान दिवन तोच तांकां सांबाळून दी आनी राखून दी म्हूण मागया. सभार लोक विविध रितीच्या पिडेंत घरांनी आस्पत्र्यांनी वळवळून आसा तांचोय उडास काडया. सभार जण तांची सेवा करन आसात तांचो उडास काडया. आनी सभार जाणांक आमी आमची मागणी बासयला तांकां सर्वांचो उडास काडन बाळका जेजूक समर्पण करया. सर आमची मागणी सांगाता घालून मनोवया. हे भगेवन जेजू बाळका सर पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांवादी उखल्लो आसता. तुका पातेरीन उलो मारतेल्या सगळ्यान दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बरं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. निमान मोरे कृपेन भरलेले सिम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. बाळूक जेजू लागीं मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एका कोळती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. चितले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अतिरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दीत. खाड आमचे वयले सर कस्ट आनी निरासपण चिकुमक आनी भुसावान आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत केल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन सांगता. म्हणया हे भोव उदार बाळूक जेजू क्षमकार आमी सर पडटा. कदाय केल्या त्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकोळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. च्या जपाच्या इमाचे मारिफात बघ सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुका बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी आमेन. तकलीबा गांवन जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें रावो, तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवय जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. ल्हान भुरग्यांचे आशिर्वाद जर तुमी ल्हान भुरग्यांक हांगासर हाडला जाल्यार दयेकन आल्तारीच्या मुखार येया. मोगाच्यान थोडे वेळ मौन रावया. हांगासर आसलेल्या सर भुरग्यांक सोम्याक समर्पण दिवया. तो सुसोमी जेनवायन बऱ्या बुदीन कुडीच्या तशेंच मोतीच्या बऱ्या भलायकेन वाडोवंक तांकां कृपा आनी आशिर्वाद दिवन दी.
सर आमची मागणी सांगात घालून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या चे नाव पवित्र जावं, चे रास आमकां येवं, ची कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्या आमकां न्हू. प्रार्थुया. जीवन देवाच्या एकाच पुता जेजू क्रिस्ता, आरंभ आनी अंत नातुलो तूं मनशा बाळ जावन ह्या संवसाराक आयलोय. भुरग्याचें मुग्धपण तुका भोव संतोशाचें जालें. तुजे सरशी आयिल्ल्या सर्व धाकट्या भुरग्यांक तुवें संतोशान स्विकार केल्ले बरी. ह्या आमच्या भुरग्यांक स्विकार कर, तांकां पटलून धर, आशिर्वाद दी. तांचो सर्व गरजो मानून घे. तुज्या वर्त्या मोगान आनी मैपासान तांचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या आसऱ्या काल ती कुडीन, मतीन आनी आत्म्यान वाडोवन तुजी खरी भुरगीं जावन बदलूंक तांचेर तुजें बेसांव घाल. आनी तांकां सदांच खुशाल बरी दवर, सोची येता आनी रास करताय सासनाच्या ससना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या भुरग्यांचेर आनी हांगा जमलेल्या सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन.